Warto sunto samka आज bokta Somya मंदिरांतल्या रिक्ताना बलिदान पेटोवंक कायल्या उपकारांक करगान दिता नितळ्ळा आमकां कर म्हूण परता नितळ्ळा आमकां कर म्हूण परता पक्की सोम्या आमी आयल्या तुजे सरशी काकुतांशे दयेन तूं दाखय फावो न्हय म्हणून आमी सोम्या तुजी भुरगीं पक्षी तूं आमची पातकेंचिणी Morto संतो समकां आज भोगता सौम्या मंदिरांतल्या रिक्ताना बलिदान पेटोवंक कायल्या उपकारांक करगान दिता नितळ्ळा आमकां कर म्हूण परता नितळ्ळा आमकां कर म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावंक देवाचे आपोवणे आमकां सदांच आसा कशें देवाचें उतर आमच्या जिविताक आत्मीक खाण जाता तशेंच तींच उतरां देवा लागीं उलोवंक आमकां घटाय आनी आदार दिता मात्र न्ही देव आमच्या उल्याक स्पंदन करता म्हणलें आमकां कळीत जाता हेंच देवान आमचें तें करचें विस्मीत देखून आमी ताच्या विस्मितांचो सदांच उडास काडूंक जाय तर मोगाच्यानू सोम्याच्या उतराक संपूर्ण खालतीमान घाल सोमी आमचें तें आसा म्हणल्या दृढपत्यानी मुखार सरूंक जाय असची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया साबारपटी आमी आमच्या जिवितांत धैर्य सांडलां थोडेपटी देवान आमची मागणी आयकूंक थोडो वेळ केल्ल्या वेळार आमी देव आसा गी म्हणून आमच्या संगात आसा गी म्हणून दुबावल्या ह्या सर पथकांची दूख धरून हे मिसाचें बलिदान फोव ते बरें भेटोवच्याक आमची काळजां आयतीं करया पथकांची दूख धरून सांगाता मागया हांव पथकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भाग्यवन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्त काकूत कर क्रिस्त काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थोया सर पदवेदारा देवा भोव बागेवंत हांव मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर म्हूण आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
सासनाच्या सासना. जणवयाच्या पुस्तकांतले वाचप. शांत मनेपण सगळ्या वस्तूंक वेडो घालून आसतना आनी रात धांवून धांवून मध्यानेर पावली तेन्ना तुझे सर पदवेदार देव सर्वेस्परा सर्गीन तावन तुझ्या रायाळ शिंवासणातावन एका धारून झुजाऱ्या भाशेन निसंतान जावंक निर्मिल्ल्या देशांत सकला उडले. एके पाजलेले तालवारी भाशेन तुजी बदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन ते उबे रावले आनी सगळे ताणें मरणान भरले. प्रतवेर ते उबे आसतना मळबाक ते तेंगताले. तुझ्या भुरग्यांक सुरक्षीत सांबाळचे खातीर सगळी सृश्टी तुझ्या आज्ञांक विधेय जावन आपल्या स्वभावांत नव्यान रोसून आयली. खूब तांच्या शिबिराचेर चावळी घालताले जंय आदीं उदक आसले थंय सुकी धरण दिश्टी पडली. तांबड्या दर्यांतल्यान कांयच अडकळ नासलेली वाट जाली आनी उंचांबळ्ळाराच्या जाग्यार पांचवे मैदान दिश्टी पडले. ही विस्मीत आजापां पळयल्या उपरांत तुझ्या हाताच्या आसऱ्याकाल सगळे राष्ट्र उतरून गेले. सोरोवा गेल्ल्या घोड्या परी तीन आसली, शेळ्या परी ती उडयो मारतली आनी सर्वेस्परा तुजी आपल्या सोडवणदाराची स्तुती गायतली. देवाचे उतर हे. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. सर्वेस्पराक तुमी गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर महत्कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळसां संतच बरीच जावं. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. तांच्या गांवांतल्या सर मालगाड्या पुतांक तांणी चिविशी मारले. तांच्या भुरग्यां भितर प्रथम फळांक कातन घाले. उपरांत रुपया भांगार सयत इस्रायलाक ताणें भायर काडलो. ताच्या कुळयेंतल्या एकल्याकी पाटी सोडोंक ना. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. अब्राहमाक आपल्या सेवकाक ताणें दिल्ले ते पवित्र उतार ताणें उगडासाक हाडले. अशें संतोसाच्या उमाळ्यांनी आपले परचेक ताणें भायर काडली. आनंदाच्या उद्गारा सोवे आपल्या विंसणाऱ्यांक ताणें मुखार व्हेली. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. Alleluia. 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 आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत देवान तुमकां आपोवणें दिला. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सोपे असो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. दैर सुख नासतना सदांच मागणे करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची बिरांत जावं मनशाची पर्व जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदाळाय येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर्ण म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखण व्हर. जायतो काळ पर्यान नीती करता तिका काणच हलयना जालो.
पूण आखरेक आपणा इतल्याक तो म्हणू लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें, तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका न्हीद करून दितलो, नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातेली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या कोट्या निती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव न्हीद करून दिवचो ना गाय, तांकां आदार दिवच्यान तो आनिकी गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां न्हीद करून दितलो, तरी मनशा पोत येतलो तेन्ना संवसारान ताका बावर्त पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सर्वांनी देवाच्या महिमेंत एक जाय म्हणून देव आशेता. आनी अशें आसतना आमी संपूर्ण भावार्थान आनी देव आमचो बापय म्हणून आमी धैर्य घेवंक आसा. त्या देखून आमी मागणें करतना बियान तरतरोवन मागणें करच्या की बरो मान दिवन देवाक ताचे मुखार सतत मागणें करी जाय म्हणून आयची ओपार जेजून आपल्या शिसांक सांगल्ली जावन आसा. तर समजचो कितें, थोडे फावटी मागणी आमी मागल्ली मेळोवंक आमकां गळाय जाता. देवाचें योजन वेगळें आसता. थोडे फावटी बापूय सगळें विसरलेल्या भुरग्यांक दिना, कित्याक म्हळ्यार बापाय कळीत आसा ह्या वस्तूंची ह्या भुरग्याक आतां गरज ना, गरज पडटना खंडीत दिवया म्हणून. तुमकां दाखले दिवचें तर एक फावटी बापायन सांगलें, तूं बरो कर शिक्षीत जाल्यार तुका हांव सायकल काडून दिता म्हणून. ताका सायकल नाका आसलें, ताका बायकच जाय आसलें. बायक हट्ट करून 12वी जाल्ल्यानंत हट्ट करून बायक दिजे म्हणून हट्ट करून रडलो. फायनली बायक दिलें. एकलोच पूत 100 बायक पयल्या दिसाच सिग्नलार एक्सिडेंट जावन सरलो. आमी आमचो जीव होगडायता म्हणून देवाक कळीत आसा देखून देव त्या वेळा काळारच दिता. त्या देखून आवय बापूय भुरग्यांक दिता आसतना त्या वेळा काळार समजून आयली आतां भुरग्याक म्हणटना दितात. पूण भुरगीं कितें करतात, हट्ट धरतात, दिना जाल्यार रागार जातात आनी सोडून वेतात आनी धैर्य सांडटात. तशेंच आमी जावचें न्हय म्हणून ही ओपार जेजून सांगल्ली. त्या देखून देवाचें उतर कितें सांगता पळया. ते सोलोनिका घरांक बरयल्लो बूक अध्याय 5 ओळ 16 आनी 16 ते 18. सदांच खुशाली जाया, कित्याक आमचो बापूय तो. बापाय सांगाता जी येवन बापाय सांगाता रावचें आमचें काम. त्या देखून ध्यानान आनी मागण्यान सदांच बापायच्या हाजीरपणान जियेल्ली सदांच सुखी. कित्याक म्हाका राखतलो म्हजो बापूय म्हजे सांगाता आसा म्हणलें धैर्य आसा. त्या देखून आमी सदांच खुशाली जाय ताच्या हाजीरपणान रावोंक. तो दिता ताणें दिजे, म्हाका जाय जाल्लें सगळें मेळजे म्हणून रावचें न्हय. बागार देव म्हजो बापूय म्हजे मुखार आसा आनी म्हाका कितेंच बेना. स्वामी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना म्हणलें त्या धैर्यान आमी रावूं जाय. आनी त्या देखून तो थंयसर सांपावल सांगता, कळनासतना मागा, सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया. कित्याक क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसल्या तुमचे तावन देव इतलेंच आशेता. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आमी आसा तर आमी धैर्य सांडिना, आमी रागार जायना, आमी देवातान पयस वचना. कित्याक गळाय जाली ताणें दिवच्यांत म्हणून बागार आमचो बापूय म्हणून आमी सांगात रावता आनी त्याच बापाय थंय जियोंक प्रयत्न करता. तशें करी जाय म्हणून सांपावल आमकां सांगता. दुसऱ्यान आमी पळयता फिलिपी घरांक बरयल्लो बूक अध्याय 4 ओळ 6. थंयसर फिलिपी घरांक आपलें कर्तव्य कितें
तुम्ही क्रिस्तान ह्या साथ देखून तुमचे कर्तव्य कितें म्हूण सांगोंक आशेता सा पावलो. तो सांगता कसलीच खंत हुस्को धरी नाकात, कित्याक खंत हुस्को धरलेंच आमचीच मोत विरार जाता आनी आमीच चलवता. त्या देखून कितें करा, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. आनी ते दाळा कितें जातलें, तो वळ तुमचे जाणवायक आटापूंक नजो जाल्लें देणे देवाचें समाधान तुमच्या काळजांनी देव घालतेलो म्हणून. कित्याक क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत तुमकां शाबीत राखतेलो म्हणटा. आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आमी शाबीत उरतना देव म्हजें तें आसा म्हणल्यार म्हाका खात्री जाताना म्हाका ते एक सर्गीचें सूख अणभवूंक मेळटा म्हणून ह्या संवसारांत जसं कळीत जाता. त्या देखून म्हजें समाधान म्हज्या काळजांतलें कोणूच काडूंक शकना. आनी त्या देखून आमी केदाळास देवातावन पयस येचें न्हय, धैर सांडचें न्हय, बागार ताचें येवजण कितें आसतलें म्हज्या जिवितांत म्हणून सदांच ताचे थंय जियोंक आमी प्रयत्न करचे. त्या देखून जेरमाया प्रवादी कितलो कश्टलो तो ताच्या दुस्मनातावन, त्या वेळार सयत तो म्हणटा, धैर सांडिना, तो म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. म्हणलो स्वामी तुका कळीत नात तें वर्ते गूट हांव तुका उगडापे करतलो म्हणटा. जेरमाया प्रवादीचो बूक अध्याय 33 ओळ 3. देव कितें करता, कश्ट आसात तुका पूण ताच्या की वर्ते गूट त्या कश्टा मुखांतर ह्या संवसाराचो अणभव तुका हांव दितेलो म्हणून. वय आमी कश्ट येता आसतना शिकचें. हांव तर कश्ट काडिना, वावंट काडिना, म्हाका शिकूंक मेळना, हांव वगेत घरांत बसतां तर. त्या देखून केदाळा आमी कश्टांत आसता, केदाळा आमी मेहनत करता, वावर करता, त्या वेळार आमी चड आनी चड शिकता, जिनियेचो अणभव आमकां मेळटा. त्या देखून देव थोडे फावटी सोडता मनशाक अणभव मेळोवन दियाका म्हणून. आनी ह्या वेळार आमी धैर सांडचें न्हय, बागार खळनांतल्या मेहनतीन आत्म्याच्या उमेदीन आमी आयकलें रोमांकारान बरयल्लो बूक अध्याय 12 ओळ 16. थंयसर आमी सदांच मागणें करूंक आनी देवा थंय रावंक प्रयत्न करचें. त्या देखून आमी मागया आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमकां जाय जाल्ले सगळ्यो वस्तू मेळनातले दळा आमकां देव सोंसणीक करूं, आमी सोंसणिकायेन आमचे कश्ट सोंसूंक आमकां बोळ मेळो. आनी ह्या अशेंच आमच्या जिवितांत चड आनी चड आमी देवाच्या हाजीरपणान जियोवन देवाच्या कृपेंत भागीदार जावंक आमकां बोळ आनी आदार देव दिवं. आमेन. कानिको घेऊन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो करतो बापा, स्वीकार तू करे बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. घे बापा कानिको, घे बापा कानिको. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा करीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. तांचे वरवीं आनी सायबीन मायाचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो आनी हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बगे नांवकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखाणता शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर काळी मनशां थंय कितली अपारमेत तुजी दयाळाय तुजे लानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणता सरकार तांचे वाखाणणेक आमचे इताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गीन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पदकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावरतासो गोट पर गोटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेका बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बामणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट कथीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजरीत म्हाका मोठ पळोवंक फोवो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां आमरे देवाचे माये संगती भगवान तुजे तुजो पती भगवान धर्मदूत आनी सर काळी तुका वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर तांकां ससऱ्यांच्या सुखांत आमकां वांटो मेळो तांच्या संगताक तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. दिसान दीस दैर सांडी नासतना देवाच्या हाजीरपणान जिवंक जाय अशें बोळ मागून जेजून शिकयलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशेनत येतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोमिया पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी सदांच आपल्या बापाचेर भरवोसो दवरून कळनासतना दीस आनी रात मागणें करीत रावलो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. येण्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषारा स्वागत करता. स्वादिकिसा प्रीत मोगाच्या रावत काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषारा स्वागत करता. स्वादिकिसा प्रीत मोगाच्या रावत काळजान म्हज्या.
प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, बागेवंत ओंकार मुरयेचो उगडास करून सर्गींचे जिवीत दितेल्या जेवणात आमी वांटो घेतला, ते संकारमयाच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या सांगाता ससनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मा तुमचेर आपल्या आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुका. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हूण वाखणता. आपणाकच चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय सावन विंचली. जेजून तुझ्या पुतान कुसारूंक काळतना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माई, कोण ना तुझे परी बळे माई, कतनातले ओंकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण पारातले, आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेणीन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येताव. आनी आमचो सर्गसो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. उगडास कर ए बो दयाळी ओंकारी मरी, तुझ्या आसऱ्याक गावलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेनीन देरकाण घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माई तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माई, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे कपळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितुचे संगाता श्रेयां भितर तूं सुदी आनी सदैवी फॉल जुकुशीचे जेसू. भगवान मरिये देवाचे माई, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितुचे संगाता श्रेयां भितर तूं सुदी आनी सदैवी फॉल जुकुशीचे जेसू. भगवान मरिये देवाचे माई, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितुचे संगाता श्रेयां भितर तूं सुदी आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचे जेसू. भगवान मरिये देवाचे माई, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा पासत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ए भगवंती मरी कार्मेल राणी, आमची आवय तूं सावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडा पातयेन तुजी बेंदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून. आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासताव. ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियो प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. नमो नमो मोरये, मोगाळ आमचे शेकाये. मान तुका बोगळाप तुका, हरसून गायतां तुका. माय तूं आम्हा सर्वांची, माय मोगाळ भुरग्यांची. आयक तूं मागणी आमची, दीस काका कुलतीची. नमो नमो मोरये, मोगाळ
मुखार आमचे शिकाये मान तुका होगडाप तुका असून गायता तुका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद आमकां भगवान कुसाचे कुरवे देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तना, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुझी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेट काड.